जीसस. चल बाय. बाबाचे पुताचे बाबाचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. बो मोगडा बाप्पा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्या आम्ही एकठांय जाल्या ह्या वेळार तुवेंच आमकां आमची नांवां घेवन एकठांय केल्यात. तुजी ओळख दिवं, तुजो मोग आमी एकवटान उलोवंक, तो मोग जावन आसा तुजें उतर दोनया. कित्याक पवित्र आत्म्यांतल्यान तूं आमचे थंय उलयतलोय. कित्याक हें तुजें उतर आमकां एकठांय करता आनी मोगान जियोंक दोनया. कित्याक जंय मोग आसा थंय तुजें उतर आसा आनी जंय मोग आसा थंय कसलीच दुस्मानाचे पदवेक अधिकार ना. कित्याक हे मोगा वरवींच बापा तुवें आमकां तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां उतराची ओळख दिली. कित्याक जेन्ना आमी संवसाराची आसलीं तेन्ना आमी सगळीं घुस्पलोलीं आसलीं दुनिया. पूण हे वेळार तुज्या उतरान तुवें आमकां हाडल्यात तुज्या राज्यान आनी आमकां तुवें नवीं केल्यात. नवी बांदपासान तुवें आमकां बांदून हाडल्यात देखून आमी बापा तुका खेरीत आर्गां दिता हे तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या राज्याची ओळख दिल्ल्या खातीर. देखून पवित्र आत्म्या आमी कवल्या वेळार आयच्या दिसा एकठांय जाल्यात आनी जायतीं जाणां येवंक मेळूंक नाय जाल्यार दोनया तांकां आनी तांच्या कुटुंबाकूय हे वेळार आमी तुज्या हातांनी समर्पण करता. आमकांच आनी आमच्या सगळ्या गोच्च्याक आमच्या सगळ्या परदेसांत आसलेल्यांक भावां भयणांक तांच्या कुटुंबाक तांच्या भुरग्यांक जीं शिकतात वावर करतात तांकांय बाप्पा हे वेळार तुज्या हातांनी घालता. तांकांय तुज्या उतराची ओळख मेळूं जे तुवें वावरांनी विचून काडल्याय तांकां ते फावो जावंक तुज्या उतराचो मोग आनी तुजी हाजीरपण. ते आर्गां तुका बाप्पा वाकाणी तुका दिनवास तुका रायाच्या राया. आमी मागणे कोत्ता जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. आमेन. जेजू कारकं. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजू कारकं. Praise you, कोणांगे Jesus. टेस्टमनी आहे. प्रेज जीसस. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. ते तो सायन्स सांगलोले न्ही एकले आमगे पेशंटा खबर तो ओय तो ताका विजा मेळना हे पॅनलाचेर सांगलो तें. ना विजा न्हू तो एक्सिडेंट जायना आहलोलो म्हण भितर. तो वय ओ दुसरो पेशंट ओके. ओ बडो ऑस्ट्रेलिया आहलोलो अबाउट 12 years. 12 वर्स हुंय ताका विजा मेळना तो वर्किंग विजाचे आहलोलो. सो तो हिंग काम कोत्तालो आनी केरलाचो नो नॉट केरला तो मद्रास दिसोन म्हाका चेन्नई. सो तो हिंग काम कोत्तालो दोग जाण भुरगीं आनी बायल इंडिया आहलोली. सो आतां गव्हर्मेंट चेंज जालो दिसता आनी ताका विजा मेळ्ळी. आतां विजा मेळ्ळी आनी ताणें बायली आनी भुरग्यां हाडलीं आपणागेल्या फेब्रुवारी दे केम एंड मार्च ही फेल सीक. He fell sick in a bad way, you know, like muscle tage हें जालें, muscle dystrophy जालो ताका कॅन्सर जालो व्हडलो मास मेळ्ळो in his one of his lung. सो हे भाशेन तो बरो दुयेंत जालो आनी वेरी डिकंडिशन आनी तो येदोसो पूण प्लम्प. सो आतां तो मुगे पेशंट जालो ओके. आनी हांव राती होत तेदो तो न्हिदलो आसोता सोदांय. आतां हांवें म्हणलें हांव ना पयर मोको कितें जालें बेल जाली तागेली आनी मुगे हँड ओवर टायम. हांव धांवन बेगीन हांवें म्हणलें कम 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 लेट्स गेट इन क्विकली कित्याक म्हणजे सगळे म्हाका रावतात हँड ओवर स्टार्ट करपाक. सो हांवें ताका स्लायडीचेर घालन अशें करून वयर काडटा तो हांवें तागे म्हणजे आमगे हिंग हें आसोता हॉयस्ट ते वयर काडटा तो तागे बोंका पोंदा हें घालून आहलोलें फ्लॅप. So in that rush, I forgot to put that flap, you know, and I didn't sentir ना तागे मसल लूज आहाय म्हणून. सो तो लूज जालो आनी तो पडलो सारको मुगे दोड्यांकडे पडलो आनी तो म्हाका अशें करून मोठे दोड करून चोवपाकू लागलो यू नो म्हाका आतां हें कितें ताका हूंय कितें जालें काय म्हण. सो हांवें म्हणलें इट्स ओके डोंट वरी आय एम सो सॉरी बिकॉज आय वॉज रशिंग. हॉर म्हणल्यार मुगे गुन्यांव.
सो हांवें म्हणलें आय एम सो सॉरी, इट वॉज माय फॉल्ट, बट डोंट वरी, कांय जावपा ना म्हणलें तुका. तो म्हणपा लागलो तुवें तें पोंदा घाल ना म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें वोय वोय, कित्या तुगे बेल चड वेळ जाता म्हूण हांव रॉश कोत्ता म्हणून. बरें, ताका बेडाचेर हाडलो आनी आतां ते राती गेले तेदोन आतां आय केम होम गिल्ट जाली गाऱ्यांत म्हणल्यार, बट आय नो मगे देव आहा, देव न्यू वॉट आय वॉज अप टू. ते राती हांव गेले ताचे फुडली आनी म्हणलें ब्रदर हाव आर यू. मागीर म्हणपा लागलो म्हणजे ही वॉज हॅपी, ही सेड इट्स ओके इट्स ओके, आपूण बरो आहा म्हणपा लागलो. मागीर तुवें म्हाका ब्रदर म्हणलें म्हूण बरें दिसलें म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें वय तूं मगे ब्रदर, यू नो देवान म्हणलें आमकां सगळ्यांक ब्रदर एंड सिस्टर रोचलाय म्हणलें. चोया म्हणलें आतां हो खूंय आहा तो. तो म्हणपा लागलो वय आपूण होकोत जिजस. I म्हणलें द मोमेंट ही सेड जीसस, I said wow awesome. आतां म्हणलें सी यू टेक दॅट नेम, तें तोंडार नांव घेतलें म्हणटरी तुगे सगळें पेन वचपा जाय म्हणलें. सकाळीं तूं पडलो म्हण हांव म्हाका मातशें हें जालें म्हणलें, हांव तुका उलयलें ना म्हण. आतां म्हाका म्हणलें तुवें जिजस म्हणलें म्हण हांव जाण म्हणलें तुगे पेन हील जाल म्हण. सो मागीर म्हणपा लागलो सिस्टर कॅन आय टेल यू समथींग म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें या हांव हिंग तुका उलोवपाकू आयलें म्हणलें. कितें जालें म्हणलें. मागीर सांगपा लागलो, चोय म्हणपा लागलो आपूण, ताणें म्हाका स्टोरी सांगिल्ली आं, आपणागे विजा आहलोली आनी आतां आपणागे फामील थंय येयल्या आनी आपूण हॉस्पिटलां आहा. ती फेब्रुवारी येयली, मार्च आसा आनी आपूण हॉस्पिटलां आहा म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें ब्रदर तुवें जिजस म्हणलें न्ही, तो जिजसान कितें केलें, हॉस्पिटलान न्हिदून रावलो तो ना. तो म्हणलें फुरसार मेलो तुजे आनी म्हजे पासत. तो फुरसार मेलो जाल्यार म्हणलें तुका सिकनस कोण धाडलें, तो दुस्मान घेवन येयलो म्हणलें सिकनस. हे भाशेन ताका हांवें सांगिल्लें आनी यू नो हांव उलयता म्हणल्यार तागे तोंडाचेर तो हांसो काय बरो हांसपा लागलो. मागीर हांवें म्हणलें कॅन आय प्रे वीथ यू, कॅन आय प्रे मेक अ प्रेयर म्हणलें. तो हांवें म्हणलें यू नो द बायबल रायट, तो जाणो यू नो. सो हांवें म्हणलें कॅन आय मेक अ प्रेयर नाव ब्रदर. या प्लीज सिस्टर म्हणपा लागलो. सो हाय मेड अ प्रेयर आनी प्रेयर केलें आनी म्हणजे सॉल्व जालो तशें म्हणपा लागलो. सिस्टर नाव आय फील सो नायस. हांवें म्हणलें फीलिंग नायस इज नॉट गुड ब्रदर, यू मस्ट फील हॅपी, यू मस्ट फील healed, you must already feel that power. Just making a prayer doesn't help brother म्हणलें. तुका म्हणलें तें खुशाल तुका संतोष जावपा जाय म्हणलें भितूरल्यान, कित्या तुगे देव जिजस आनी जिजसान सगळें रोगत वारोयलें म्हणलें तुजे पासत. सो तूं संतोष बरीच जावपा जाय म्हणलें भितरल्यान. आनी यू नो हांव उलयता म्हणल्यार तेगे तोंड सारकें व्हडलें जाता हांस, व्हडलें जाता हांस. सो प्रेयर केलें, ती मुगे लास्ट नायट जाली आनी ताका मातशें सांगिल्लें देवा गेलें आनी फकत म्हणलें तूं फुरसां चिंत, कित्याक ताका जाय त्रास जाताय बडे, उठपा जायना, हॉयस्ट घालूंक पडटा, उखलूंक पडटा ताका. सो म्हणलें तूं फकत दोडधाम म्हणलें सकाळीं उठत तेदोन आनी फुरसां चिंत म्हणलें. त्या फुरसाचें कितें जालें तें बेश्टो फुरीस मनान त्या फुरसाचेर ते जेजून कितें केलें तें तूं नियाड कर म्हणलें आनी दीसभर नियाडीत राव म्हणलें, तुगे पेन उण जातलो. आनी मागीर हांव आयतरा येता तेदो म्हाका सांग म्हणलें, हो तुका एक्सरसायज म्हणलें. सो वेन आय वेंट काल आयतरा गेले तेदोन हांवें म्हणलें हाशेच जाप करपा या. सो हांव गेलें आनी म्हणलें हॅलो माय ब्रदर, तो न्हिदता बेगीन. माय ब्रदर म्हणलें हॅलो. मागीर उठोन हा 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 को हांसपा लागलो. इन हीज स्लीप ओन्ली ही हर्ड माय वॉयस. हा 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 को हांसपा लागलो. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड. मागीर सांगता सिस्टर माय होल वीक म्हणपा लागलो काय बरें आपणागे सुमान जालें. आनी म्हणलें कितें कोन्न जालें म्हणलें. आख्खें सुमान तुगे बरें कितें कोन्न जालें. तूं म्हणलें बरो दिसोता, हिरो दिसोता, सारको यंग. एंड रियली माय डियर सिस्टर्स आख्खें तेगे रूप चेंज जालें. यू नो ही वॉज स्मायलिंग अ लॉट, लाफिंग अ लॉट. हांवें म्हणलें चोयली तूं फकत दॅट नांव जिजस, जेजस नांव घेतल्यार पुरो तुका. तो हांवें म्हणलें तूं बरो हांसोता आनी बरो खुशाल जाता. हांवें पण म्हणपा लागलो तुवें सांगलो ते भाशेन केलें, पण फकत फुरसां चिंतपा लागलो. आनी जिजस मेड मी वेल. हांवें म्हणलें जिजस मेड यू वेल, दॅट्स रायटली स्पोकन. जेजून तुगे सगळें काडलें म्हणलें, तुगे तोंडाचेर चोयल्यार काय बरें उजवाड आयलें म्हणलें आतां.
आय कॅन सी द लायट म्हणलें तुगे तोंडाचेर. काडोक आनी ना म्हणलें. तूं गारोयत म्हणलें बेगीन आतां रोकडो. तुका दिसोता हूंय. हांवें सांगलें हांव सांगोत न्ही तुका तूं बेगीन गारोसपा आहा म्हणून. सो पोतून काय बरो हांसपा लागलो जाणो. एंड दीस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड. हांवें सांगिल्लें ताका चोयलें हें म्हणलें जेजू कोत्ता. ते दीस प्रेयर केलें आमी. प्रेयर केलें तें कित्याक तुका हेल्प जालें कित्याक तूं त्या जेजूसा ऑलरेडी वळखतालो. आतां कोण येताय तितल्यांकू सांग म्हणलें हाव आर यू. आय एम फायन. जीजस मेड मी वेल. आय एम फायन बाय द ब्लड ऑफ जीजस. अशें करून उलय म्हणलें कोण येताय तांकां. बायल येता ताका चोवपाक. ती बायल थिंगा आसता तेजे कुडीन रावता. सो ते बायलेकूय सांग म्हणलें सी वी मस्ट ट्रस्ट इन जीजस. द ब्लड ऑफ जीजस मेड मी वेल. अशें करून सांग म्हणलें. सो या आय जस्ट वॉन्टेड टू शेअर दॅट कित्याक तेगे तोंडाचे हांस दिसती पडलो काय बरो हांसोता. एंड इट्स लायक हांव जेजू तोंड चोयत जाल्ल्या भशेन. जेजू म्हाका चोयता आनी हांसोता म्हणल्या भशेन. So amazing, so wonderful, so beautiful, so awesome. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God, Jesus. Yesu karga, Praise Yesu God. Jesus karga. Praise Praise God. ना तो वाचता तो जालो तो मळ्ळो आहलो तो पोतून मस्ती करपा लागलो. आनी मागीर हांव संडे गेल तेदोना हांवें म्हणलें हॅलो. सो हांवें म्हणलें कितें वाचिल्लें बायबलाचेरी. हांव आयकपा येयलें म्हणलें कितें वाचिल्लें तें. म्हणटा बायबल बोगलेन आहलो तागेलो. आय थिंक ही प्लेड लॉट ऑफ मिस्चिफ द होल टायम. आनी बायबल थिंगा हांवें म्हणलें चोय तुवें सांगिल्लां न्ही म्हाका जेजून आपणा आनी चान्स दिल म्हणून. सो तो पोतून घेना म्हणलें. ताणें तुका चान्स दिला आनी तो तुका फाटल्यान चेस करीत आहा म्हणलें. सो तुगे चॉयस. तुका जाय तें तूं कोत जाल्यार तुगे चॉयस. आनी मागीर म्हणलें तुका जेजू जाय तेदो मागीर तुका पोतून सोदूंक पडटलो. आतां ताणें तुका ऑलरेडी आपयलें न्ही. तूं आतां सोद न्ही. तूं कित्याक पोतून गेलो. हांवें म्हणलें बट चॉयस इज योर्स वॉट एवर यू डू. प्रेज गॉड. सो ही तागे स्टोरी. प्रेज जीजस. सारका जेजूक. आनी कोण हा. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Maria, testimony? No, sister. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kono puna ha? Hello. Gail is by hunting a testimony bag borgin yata. Praise Jesus. वजनान तुटना जा पुरो वजन जावन तुटना पुरो. Praise Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Brothers and sisters in Christ. Sister Amen. Janina, Hallelujah. देवा ಕಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇವಾ ಆಯ್ತು ಬಟ್ Saguna bag borgin. thank you sister Janina. I said thank you. Praise God. देवा कार्य मागीर टाइम ना जस्ट अटेंड करपा बट देवा कार्य आयजलो टाइम मेळ्ळो हांव वर्ड शेअर करूं येता सो हांव तितून बिजी उरता आनी हांवें ब्रदर विन्संटा सांगलोलें कोण येयन अटेंड कोनाय बंद कोन्ना प्लीज कंटिन्यू देवा कार्य ब्रदर थँक यू तुका Jesu karga, Jesu karga. Bye bye. Thank you. Thank you, Praise Jesus. God. कार्य अशें हांव एक दीस वर्ड शेअर करपाक गेलें कोणागे कुटुंबान आनीक एक कुटुंबान ती वडील आहा ती आवय बापूय बायले गांवान काम करता हे भयणीगेलो बापूय भुरगीं घरा आनी तिका तकल्यान कितें जातालें सो हें प्रॉब्लेम तिगेलें जेन्ना तांकां उतराची सजमणी दिली आनी जेन्ना मागतालें तेंचे पासत मिन्स ले हँड्स कोन्न तेन्ना देवा कार्गा सगलें ऑलरेडी देवान काडलो आमी कांय कोन्नाय बट जेन्ना तांकां उतराची सजमणी मेळटा तेन्ना ती विनर्स जाताय आनी तेणी चोयलें जेजून कितें केलें तें तेंचे पासत आनी तेणी जेन्ना मानून गेलें तेन्ना हे आवयन हे भयणीन आपल्यागी सुटका गेली. थँक्यू जेजस. तशेंच हे कुटुंबान धाकटो भुरगो आहलोलो हांव तांकां आतां लीड कोत्ता देवा कार्य हे भुरग्यांगे सेशना हितून जॉयन जाताय ती थँक्यू जेजस एक कोदान तांकां नेट मेळना देवा कार्य बट ती येतोली
थँक्यू जीजस. हांवें भुरग्याक थँक्यू जी. देवान हात लायलो, धाकटो भुरगो तो. तशेंच तेंगेली व्हडली धूव आहलोली. म्हाका खबर नाहलोली तिका थ्रोता कितें प्रॉब्लेम आहा म्हणून. बट जेन्ना ले हँड्स कोन्न तेचे मागणें कोत तेन्ना पवित्र आत्म्यान दाखयलें थ्रोता कितें प्रॉब्लेम आहा आनी तेच घडयेक सॉल्व जालें. देवा कारणान देवान केलें. कित्याक तेणी देवा जाग दिलोलो. आमेन. हे देवागे उतराची सोजमणी घेवपाक. आनी जेन्ना आख्खीच एक भाशेन सगळीं फॅमिली मेंबर्स कोणा सोडना आसतना ते जाणटे आवय बापायक आनी तेंकां सगल्यांक देवान हात लायला आनी हो कुटुंब एक भाशेन देवान साल्वार केलो. हा तेंकोडे उतर. बट आमकां जायते पावटी आमी उतर वाचताय पूण आमकां उतराची सोजमणी ना जायन आमी सांडटाय. Hosea 4:6 देव म्हणटा. सो देवा कारगां ह्या कुटुंबा पासत आनी तीं आतां हीं भुरगीं हे कुटुंबांतली भुरग्यांगे एका जॉयन जाताय. हांव देवा आर्गां दितां हे कुटुंबा पासत. आनी थँक्यू जीजस. आनी कांय पयलीं थँक्यू अर्लियर टेस्ट केलोली सिस्टर मारिया ती कॅन्सर भावाक वय कॅन्सर जालो तो. तेणें म्हाका कालीच ती आपल्याक हांवें तेका रिकॉर्डिंग एटलिस्ट गॉड. तेका टायम मेळना तो जॉबा जॉयन जालो. हांवें तेका म्हणलोलें तूं म्हाका ती रिकॉर्डिंग कोन्न धाड आनी तेणें म्हाका ती धाडलो आहा. सो हांव ती मागीर फॉरवर्ड कोत्तां. सिस्टर तूं मागीर गायल्यार जाता. बट तेगे तें प्रेज फर्स्ट टायम म्हणटा ती जीसस. जाल ना बट देवा कारगां. सो तेगे हांवें वाव. ऑलरेडी देवा कारकां. आनी द सेकंड मुगेली थर्ड टेस्टमनी अशेंच एक दीस एक भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हाका खबर ना तेणें कित्या फोन केलो तो. सो तिका कितें राती कोडे न्हीद पडना सो एशें कोन्न कोण अटॅक कोत्ता मारूं येता तिका. तकल्यान कितें जाता चेस्टा कोण दोन सारको सोतायता स्टमाका कोण दोन एशें कोन्न सारको फुगा चॉक कोत्ता तिका. सो देवा कारगां आतां लेटोन तिणें म्हाका हांवें मुगे कामार आसतना तेगे मॅसेज चोयली लिजा आपल्याक जायना हांव वता आनी तेन राती कोडे आपल्याक घोवा यूके फोन केलो आनी सांगिलें हांव हाल्यां दीस चोवपा पावना. हें तेन म्हाका मॅसेजीन बरोवन घातलें. गॉड. सो तेन सोगलें सांगिलें. भुरगीं तिका मातशें तितू टच नाय बट सो तेन आपल्यागे घोरकारा सांगिलें हांव हाल्यां दीस पावना. बट देवा आर्गां देवान तिका हो दीस दिला आनी ती म्हाका मॅसेज करपाक पावली. आनी हांवूय आतां कामां बिजी सो म्हाका ते कडेन उलोवपा आनी हांव उलयत जाल्यार कितें जाता ती आपल्यागे सगली हिस्ट्री सांगता. सो येस म्हाका तेगे येस. हिस्ट्री हांवें तिका वर्ड दिलें आनी हांवें वॉयस रिकॉर्डिंग तिका मॅसेज घायली. आतां जें कितें हांव येस. म्हणटा तूं मूड म्हणलें आनी निमाण कोडेन तिका देवान म्हणलां आमगेले जेन्ना जिवितान हे दोंगर येताय तेन्ना ह्या दोंगरां कोडे उलय. आनी तेणें म्हाका मॅसेज घायलो की तूं मुज पासत माग आनी तें माग म्हणपाक कॅन्सील कर आनी आतां हांव म्हणटा तें म्हणलें तूं मूड मुज फाटाफाट तूं मूड. आनी तेका सांगलें लास्ट उदो घे एक ग्लासान उदो घे आनी तें हांव म्हणटा तीं उतरां मूड आनी तूं घे पी म्हणलें. एज सून एज तेणें जशें हांवें दोंगरा कोडे हांव उलयलें आनी तें उदो आहलोलें तें जेजू म्हणटा न्हू 1 तिमोथी 4:4 दर एक वस्त आपुणें तुमचे पासत रोचिल्या ती गेशी आदी ती ब्लेस कर. सो हांवें तेका ही उतरां म्हणलीं आनी मूड म्हणलीं जेजू हांव तुजें रोगत पियेतां तूं म्हजे कुडी भितर जियेता आनी हांव तुजे कुडी भितर जियेता. ही उतरां मूड आनी घे म्हणलें. एज सून एज तेणें जें कितें हांव उलोवन तेका धाडलोलें तें तेणें केलें आनी तेका रिलीफ मेळ्ळी. देवा कारगां हे भयणीक आनी तेच मोमेंट जेन्ना रिलीफ मेळनाका हे भयणीन सगळीं कांतार म्हणलें. देवाक आर्गां दीत वाव. तेणें करून पवित्र आत्म्याक बापाक जेजू क्रिस्ताक बरें कांतार म्हण तीन म्हाका धाडलें आनी हांवूय इतलें रिजॉयस जालें. आमी देवा चोय म्हणलें ऑथॉरिटी कोणाक आहा प्रेज गॉड. हांवें केलना फकत उतरां उलयलें एक भाशेन म्हणलें जेन्ना सैतान येता आमकां कारकां जेजू. तेन्ना येस. तूं उलय म्हणलें. देवा कारगां हे भयणी पासत हे भयणी भाशेन आनी एक भाव हो भाव सदांच म्हाका कितें म्हणटा तूंय रोजार केल की ना आपूण म्हणटा फ्री जाता. हांवें म्हणलें मुको कांय ना म्हणटा हांव तुका तें सारकें स्क्रिप्चर तें सोगळें सांगत तितलें तूं कर
आनी तूं देवाच्या प्रेझन्सार राव हें देवाचें उतर घे आनी तूं बस म्हणे तें जाता तितलो टायम दिवपाक जाय तेकाय तशें तेगे स्टमाक प्रॉब्लेम आहा सो तो म्हाका जितले पाटी तेका ही सैतान सतायता तेन्ना तो म्हाका कॉल करता आनी सेम मॅसेज हांवें एवूय भावाक फॉवर्ड केली आनी तेका सांगलें एक्झॅक्टली हांवें जें कितें वीथ स्क्रिप्चर सांगिल्लें तें मूड म्हणून देवा कारणान ह्यावूय भावान सेम थिंग केलें आनी तेकाय तेगेली रिलीफ मेळ्ळी देवा कारणान आनी देवा कारका प्रेज गॉड अशीच भुरग्यां विशीं काल भयण सिस्टर मारिया उलयताली एज देव मुकोडे पयलो उलयलो हांव भुरग्यां लीड करता म्हूण आनी ते टायमार मुकोडे प्रेज भुरगीं गॉड ना मुगे हितून ग्रुपान आनी हांव ते लिंक मुगे ग्रुपान जेन्ना सिस्टर नेटी फॉवर्ड करता तेन्ना हांव तें फॉवर्ड करता आनी स्पेशल एक एकटें हांव तें धाडटां देवा आर्गान आनी काल न्हू हांव इतलें खुशाल ते धाकट्या भुरग्याक सिस्टर मारिया उलयताली फर्स्ट टायम ताणें ती एटेंड केल्या बट हाफ केल्या बट नो प्रॉब्लेम काय बरो तो भुरगो आन्सर एडन करतालो प्रेज जीसस एडन लॉर्ड प्रेज आनी गॉड हे म्हयन्यान म्हाका जायतीं देवान भुरगीं दिलीं लीड करपाक आनी देव वाट तयार करता आमकां आमी आमेन आमेन वचपा जाय आमी जेन्ना एक पावलान भायर वयताय तेन्ना देव आपल्यागेली 2 पावलांनी फुडें वयता आनी तो आमकां हांव सदांच एवरी डे आयज एक काबां जालें फाल्यां देव म्हाका आनी डोर्स ओपन करता फाल्यां आनी आतां हांव जायते वाव फाटी देव म्हाका टेस्टींग करता काय म्हूण कित्याक आतां प्रेज हांव वचना जाल्यार तो वचना साल्वार जावपाना सो जेन्ना म्हाका ना काम ना आसता बट हांव तें थिंग दवरता हांव तेका सांगता मॉर्निंग उठोल तेन्ना तूं मुगे कर तुगे वावर करपा थ्रू मी तूं करूं सोदिता न्हू चल हांव वयतां आनी जेन्ना एशें कोन्न वाव एवरी प्रेज गॉड डे तेन्ना हांव चोयतां जायतीं देव ही बरेपणां घडोवन हाडटा आनी देव हेंच आमेन आमकां जोण एकल्या कडच्यान आनी एक इतलो संतोश भोगोता जेन्ना एक आत्मा साल्वार जाता तेन्ना प्रेज आमी गॉड जायते फावटी विन्सन म्हणटा आमी आमगेलें हें मे सगळें आमगेलें करताय आनी आमी थिंगा सांडून उरताय आनी जो यस वावर यस करेक्ट तो उत्ता देवाच्यान एकल्याच्यान वावर करूं जायना तेका आमी जाय ना सो कितें हांवें चोयलां मुगे लायफान जितलें हांव वयतां म्हाका आसोता जायतें कितें हांव तें दवरतां कित्याक देव पयलो देवाक जाय तो भाव भयण ती साल्वार जालोली सो जेन्ना हांव त्या जाग्यार उब जाता देव ऑलरेडी काम कोन्न रेडी जाता थँक यू जिजस सो देवा प्रेज कारगा गॉड करेक्ट यस प्रेज जायतीं जीसस बरेपणां देव करता हांव देवा आर्गां दितां देव ही संदी वाव म्हाका दिता वत्ता म्हूण एक आयज जालो एक चॅप्टर फाल्यां दुसरो अशें कोन्न जायते आनी राती म्हाका मुगेली इस्ती देवा कारगां तूं बिलीवर्स काय म्हणपा लागलें आतां तेंकां उतर वाचताय तीं पूण उतरां सजमणिना आतां देव म्हाका म्हणटा तूं वोसोन तेंकां सांग आमी बिलीवर्स म्हळ्यार कितें सो हिंगा टायम जावो सो देवा कारगां रातीचलीं मोकोडे उरलें आनी चोड लेट जालो सजमतां तेंकां दीत म्हणल्यार कितें आमी रिती रिवाजींनी गूल जालो हाय म्हणटोरी आमकां त्या उतराची सजम वयताय खूंय गेलो रे खूंय ना कितें हाड रे कांय ना एसो खबर जाताय वयताय काय म्हूण ना वयताय यस मिसा वयताय थँक यू जिजस सो देवा कारगां हांव देवा आर्गां दितां नाथिंग सो कित्याक तो म्हाका उजार करता म्हूण प्रेज थँक यू आनी हांव देवा आर्गां दितां थँक यू जीसस एक प्लॅटफॉर्म म्हाका दिल देखून कित्याक हांवें चोयलां तीं भाव भयणां आनी एक वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू एड जेन्ना हांव त्या भाव भयणां सांगोतां जें देवान बरेंपण केलां न्ही तूं परगट करे जेन्ना म्हाका देव रिवील करतलो तेन्ना म्हणटाय सो म्हाका काळीज मुगे दुखोता आतां आमचें काळीज होय प्रेज दुखोता गेलें काळीज दुखोता हांव हें म्हाका एक भाशेन हें जालां की आमकां तर दूख जाता तेज्यान व्हडती दूख देवा जाता कित्याक हें बरें तें आमकां लिपोवन दवरपा न्हू तें परगट करूंक जाय जेन्ना आमी आमेन परगट तेन्ना तें
कसलो हे ना तेका लिपून एक उजवाड हो मोग आमकां देवान फ्री दिला सो तो आमी पोरगोट करपा जाय आनी आयज आमी कितें इमट्या भाशेन जाताय हो देवागे मोग शेअर करपा देवा कारणान देव कितुलो म्हूण आशेत आसतलो आमचे पासत आमी वाव येतली भुरगीं ते सांगपाचें हांवें बरेंपण केलां आनी ही भुरगीं सांगनाय पूण आयज ती कित कोत्ताय ती सोयतना फाटल्यान हेज फाटल्यान तेज फाटल्यान धांवलो हाय सो देवा कितू बडे दूख जाता आसतली न्हू थँक्यू जिजस देवा आर्गां दिता हे praise प्लॅटफॉर्म God. भाव विक्रांता पासत भयण मारिया पासत नेटी फातिमा फ्लाविया सगळ्या पासत जोनिना सगळ्या पासत ही भाव भयणां देवान म्हाका दिलें हांवें चिंतू पुसाना Praise जेन्ना आमी God. हे अटेंड जाताय तेन्ना जायती आमची ओळख जाता ओतमीक वाठारान तशेंच दुसरे वाटेनी आनी देवा कारणान देव आमकां आशिर्वादीक करता आनी आमी आशिर्वादीक दुसऱ्यांक देवान आशिर्वादीक जावंक देवान आमकां वेंचून काडल्या थँक्यू जिजस थँक्यू भयण मारिया Thank थँक्यू you. ब्रदर Wow, so जेजू beautiful, कारगां Jesu Elisa. karga. So Praise beautiful. God. आणि होरे तू इतुले टाइम स्पेंड कोत्ता आणि देवागे उतर दुसऱ्या दिता आणि तुगे काम देव काय बर कोन जाग्यार घालता देव देव तुक आपणा जाय थिंग पावयता देव त्या मनशा उतर दिवपा तुक उगडास कोन थिंग धाडटा प्रेज जीसस ऑल ग्लोरी टू गॉड हालेलुया प्रेज गॉड Wow, thank you, Eliza. Thank you, my dear sister. Praise Jesus. आता आनी कोण आहा कोणाकडे पूण कितें पूण आहा सांगपाचें आतां एलिसान सांगिल चोय आमकां देवान कितें दिलां आनी तें आमी सांगनाय जाल्यार देवा दूख लागता तो गूण देवान दिला उलोवपाचो काय बरें कोन्न एलिसा उलयलें सो ब्युटिफुली यू नो सगळें देवागे उतर तितून सगळें जालें सो कोणाको कांय ना सांगपाकू कोणा कोण मेळना कोणा देवा उतर दिलना कोणागे जिवीत मुदार जालना आख्खें सुमान ब्रदरान सांगेल आसतना प्रेज जीसस उगडास कोराय प्रेज गॉड थँक यू जीसस ओके बाबा ओवर टू यू प्लेविंग कॉमेंट्स करूं कोण ना कोण सांगनाय मस्ता कित कोरया ब्रदर कोण तयार ना कितें एक्सप्लेन हें करपाक गोवायकी दिवपाक आसूंक जाय जेजू कारगां जेसू कारगां प्रेज गॉड जेजू कारगां ओके 7:30 ओके कॉमेंट्स करचे आदी हांव तुमकां एक गोवायकी न्ही पूण तुमकां गोवायकी पयली दिता आमी 15 दिसांनी आमी ह्या मादर टेरेसाच्या घरान वेता आमी हांगा पणजे आनी थिंचोर कितलीं जाणां आसतात थिंचोर सुमार अबावट 35 जाणां आसात 35-40 आसात पूण तांचें दुसरें घोर म्हाका दिसता कामोली न्ही थिंचोर सावथ गोवा कुंकोली हो थिंचोर हांगा आहा आनी तें आतां तांचें घोर रेनोवेट जालां म्हणून तांकां आनी सुमार 20-25 जी इनमेट्स आहात बायलो आहात तांकां आतां पणजे हाडल्यान म्हणटच ही 35-40 आनी 25 सुमार 50-60 जाणां आतां पणजे आहात आतां सुमार 1 वर्स आमी आतां ह्या 35-40 बायलांक आमी उतर शिकयता 15 दिसांनी पूण आतां सुमार 1 म्हयनो जालो ही आतां सुमार 25 जाणां सावथ गोवांतल्यान पणजे आयल्यान पयल्या दिसा आतां पयलो दीस केन्ना जालो 15 दीस पयलीं 15 दिसा उपरांत आमी आयज बुधवार न्ही पोर आमी दुसरे फावटी गेल्ल्या पुढे जेन्ना आमी पयले फावटी गेल्ली ती जी फर्स्ट टायम ती आयल्ली देवाचे उतराक बरोबर बसली ती आतां म्हणटात वो आमी कोण वो आतां पाद्रीच्या रोबान येवंक ना देवाचें उतर शिकयता
मातू मार्कू ये आणि स्क्रिप्चर सांगता आणि प्रेज गॉड. पयलो आहा तो लोक जाणो स्क्रिप्चर तो आता शिकता आणि तो आता तांचे बरोबर खूप पेकोणी जाल्या पण ही नवी आसली ती ती अजाप जाली म्हणून आनी कोण येयला आतां उतर शिकोवपाक आनी वो कित्याक येता म्हणटच कालच्या बुधवारा दीस आमची भुरगीं येयल्लीं आनी ती फकत सुमार 10-12 दिसांक आसलीं पूण हांवें म्हणलें आतां डेट फिक्स केल्या आमी सोडची ना 9 ते 12 पर्यंत तांकां शिकयलें 3 वरां तांकां शिकयलीं आमी आनी मातसो बेगीन वचपाक गेलो कित्याक भुरगीं आसलीं म्हणून वचपाचीं आसलीं ती थोडे दिसांक आयल्यान म्हाका तांकां सजमणी दिवपाक की आमी कित्याक येता कितें शिकयता कितें करता ती सजमणी दिवपाक म्हाका वेळ नासलो म्हणटच ती सगळीं हाडली म्हणून हांवें कमेच केलें सदांचे भाशेन पूण पोर जेन्ना हांव गेलो पवित्र आत्म्यान म्हाका म्हणलें आयज तूं आतां चड नवें कितें शिकयनाका ही आतां नवी जी 25 जाणां आयल्यान तांकां आतां तूं सांग तूं कितें कोत्ताय तूं कित्याक येताय कितलीं वर्सां येताय कितले म्हयने येताय तूं कितें वाव. करताय हांगा येवन आनी शेकी जाणे भयणीनो हांवें ताका सांगलें की हांव सुमार 1 वर्स येता पूण हांव तुमकां लाडू आनी बटाटा वडा आनी बिर्याणी घेवन येना कित्याक तांकां हांवें विचारलें पयलें तुमकां ह्या मादर ट्रिजाच्या घरान कोण येता पळोवपाक ती म्हणून हांवें म्हणलें आतां तुमी नवी आहात तीच उलयात पोरणी आहात ती उलयनाकात म्हाका जाय पळोवपाक ही जी नवी येयल्यान ती आतां म्हाका सजमणीन येवंक जाय हांवें म्हणलें तुमी त्या घरान आसली सावथ गोवा आतां हांगा सुमार तुमी 15 दीस आहात कोण येता तुमकां पळोवपाक खूब लोक येता म्हणूंक लागलीं आमकां लाडू दितात आमकां बिर्याणी दितात जेवण दितात स्नॅक दितात गिटार वाजयतात हॅपी बर्थडे करतात सगळें करतात आनी तेजे उपरांत आमी कितें करतात म्हणलें आनी कांय ना आमकां बरें आमचें पोट बरें म्हणलें कांतरां केलीं आमी कशी ती कशी प्रेज केलीं गॉड. आमी रावलीं हांवें म्हणलें हांव तांचे भाशेन येना तुमकां फकत लाडू आनी बटाटा दिवपाक हांव येता तुमकां देवाचें उतर शिकोवपाक कित्याक तुमी लाडू खाले बिर्याणी खाली ते जिल्ले आनी सकाळीं भायर येयले पूण तें उतर ना जाल्यार तुमी सासणाच्या खींच येताल्यार एक दीस आमकां स्वर्ग राज्यान जेजू बरोबर जिवोवपाक एकदम गरजेचें वय की ना म्हणलें वय म्हणून प्रेज गॉड. तुमी उतर जाणो ना आमी सदांकाळ आमकां मिसाक वचचें पडटा न्ही सिस्टरी वता मिसाक आनी आमी आमचो तेर्स करता रातचो आनी कितें करूंक जाय हांवें म्हणलें आनी कांय करूंक नाका तुम्ही मिसाय करतात आनी तेच करता जाल्यार बरें आहा तुमचो सोमोन जेजूची कसो आहा बरो आहा तुमकां कितें जालां हांगा कसले त्रास जाल्यात हें दुखता तें दुखता चलोंक जायना हें फोडटा हांवें म्हणलें जेजू आहा जाल्यार हें फोडूंक जाय हांवें विचारलें तांकां जेजू आहा जाल्यार हें प्रेज फोडूंक गॉड. जाय चलपाक नाका आनी बरे भाशेन रावपाक नाका हय म्हणूंक लागलीं जेजून आतां कमेस केलें म्हणलें जेजून आमचो सगलो पिडारो उबारलो तो फकत आमकां चॉकलेटी आनी लाडू आनी बटाटा वडा दिवपाक येवंक ना तो आयलो आपल्या देवाचें उतर शिकोवपाक तो येयलो आमकां राजवडकीची म्हायती दिवपाक तो येयल्लो ह्या संवसारान आमकां आमचो सोमोन देवाशी गोड करपाक तो कसो जातलो देवाच्या उतरा वरवीं धर्म करून जावचें ना कितले तेर्स केले भटा भाशेन गाडा 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 आमकां सई आहा गाडा 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 करपाक तेर्स मीस गेले प्रेज मीस गॉड. जाले मागीर नश्ट खावपाचो जालें धर्म जालो आमचो कांयच फायदो ना वाव. सांग नाका पयलेच दिसा कमेस केलें गाडा 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 सामकें ती गाडा गाडा करता हांवें गाडा गाडा केलें म्हणटच वद्य वरान आतां म्हणलें तांकां पळयात ही जी भयणी आसात हांगा ती आतां सुमार 1 वर्स देवाचें उतर आयकतात तुमी पळयल्यात ती खंय आहात ती कशे भाशेन ती आहात ती सामकी सोल्दादा भाशेन कशी घोट चलतात ती आतां उतर आयकतात वय लाडू खातात बटाटा वडा खातात पूण देवाचें उतर आयकतात देवाचें उतर शिकल्यान तुमकांय जाय देवाचें उतर शिकपाक वय म्हणूंक लागलीं वय वय आमकांय जाय पण तुमी परतून गोर जातकच तुमी सावथ जाल्यार हांगाच रावंक सोदतात आतां तूं येताय जाल्यार आमकां शिकोवपाक आमी कित्याक वचोंक जाय म्हणूंक लागलीं बरें म्हणलें आतां कमेस करी हांव नको तुमचे कितले म्हयने लागतले आतां तुमी हांगा आहात आमी शिकया आतां म्हणटच
मातशी उतराची सजमणी दिली आणि त्या दिसा पयल्या दिसा हांवें हाची वोपार शिकयली तांकां सोअर अँड द सीड वोंपीची वोपार रोंपी रोंपी वोंपीची या वोपार हांवें तांकां शिकयली आणि ते चार गुड चार चार जे चार जाग्याचे ते पडटा बी ते सजमणी दिली आणि परतून मातशें रिविजन केलें तांकां सांगलें सगळीं विसरलीं जी सदांकाल हात आनी नोई सगळें विसरलें आयलें कानान दुसऱ्या कानान सुटलें म्हणटा हें रिविजन मातशें केलें आनी ताचे उपरांत सांगलें आतां तुमचें काळीज खंयच्या जाग्यार पडटा जमणीचेर खोडपाचेर कांट्यांनी बरे जमणीचेर ती नको आहली कितें जबाब दिवपाक कित्याक तांकां सुचमणी ना हांवें सुचमणी परतून दिली आनी शिकी म्हणलें हें उतर जें तुमी आयकतात हें तुमच्या काळजाच्या बऱ्या जमणीचेर पडपाक गरजेचें कित्याक तें बरे जमणीचेर पडत जाल्यार तुमी फकत एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडची ना तुमी सदांकाल तें उतर म्हणटल्यात त्या उतराचेर नियाळ करतल्यात तें उतर विसरचें ना नातर एका कानान आयकलें आयज आमी आयला 15 दिसा उपरांत हांव तुमकां मेळत जाल्यार तुमी म्हणटले तूं खिचल्लें येयलाय तुमी म्हाका ओकूंक पासून विसरतल्यात पूण तें उतर तुमचे भितर जाल्यार हांव खाड बी काडून येवन खाड काडिनासतना येत जाल्यार तुमी म्हाका विसरत पूण उतर न्हय विसरचें ना प्रेज गॉड तांकां उतराची सजमणी दिली तांकां दाखयलें की कशे भाशेन जेजून आमची सगळी आमचो पिडारो उबारला सगळी पेकोणी दिल्या आनी हांव नोको आसलो की तेंचो 12 बायलां बरोबर एक बायल हाडली जी सुमार 3 वर्सां चलनासली 3 वर्सां पूण जेन्ना हांवें तिका उतराची सजमणी दिली ती बायल उठली हांवें मागणें करूंक ना ती बायल उठली आनी चलोंक लागली मागणें करिनासतना ती बायल उठली आनी चलोंक लागली हांवें हात दिलो तिका ती म्हणून हात सोड म्हाका म्हणूंक लागली आनी सुमार भायर गेली 3-4 मिनटां चलोन परतून येयली कालचे फावटी तिका बावाड कित्याक वाडलो हांव तुमकां सांगता थिंचोर एक बायल आहा गोंयची न्ही ती म्हाका दिसता कर्नाटकाची ती आमचे भाशेन उलयना ती हिंदीन उलयता आनी तिच्या कानांतल्यान सुमार 1.5 वर्स वा 2 वर्सां उदक सुट्टालें म्हणटच कालच्या बुधवारा कालच्या म्हणजे 15 दीस पयलीं म्हणजे ह्या सोमाराच्या 15 दीस पयलीं जेन्ना हांव मातसो बेगीन काबार करून वचोंक सोदतालो भुरग्यांक लागून ती बायल फुडें येयली आनी म्हणून आली मेरा कान दुख रहा है बहुत पानी निकल रहा है म्हणून हें येता आनी तिच्या कानाचेर हांवें मागणें केलें सगळें तें कितें पेकोणी दिवपाक जाय आसलें तें हांवें तें मागणें केलें हे पावटी जेन्ना येयलो म्हाका दिसता ती आतां सगळ्यांक सांगूंक लागली देखून तांचो दुसऱ्यांचो बावाट वाडलो ती मुझे कडेन येता मेरा कान ठीक हो गया पानी नहीं निकल रहा सिर्फ मेरी बेटी को मुझे मिलना है बेटी आना मांगता है तिची चोली हा जी आतां सुमार 3-4 वर्सां तिका पळोवपाक येवंक ना ती हांगा आहा मदर टेरेसाच्या घरान म्हाका दिसता एकूच चोली हा तिका आनी ती सदांकाल म्हणटा हांव न्हिदो ना कित्याक म्हजी चोली म्हाका पळोवपाक येवंक ना आनी म्हाका म्हणून लागली म्हजी पासत मागणें करून म्हजी चोली येत म्हणून हांव आतां बरी जाल्या पूण म्हाका न्हीद पडना कित्याक हांव चिंता म्हजे चलयेची हांवें पळय देवान तुजें एक काम केलें तुका कान सारको केलो तुका दिसता तुजी चोली तुका आतां पळोवपाक येवची ना समजा तुजी चोली येयल्ली तुज्या कानांतल्यान पेट्रोल येतालो भायर जाल्यार मागीर तुजी चोली रावतली आहली तुका पळोवपाक तुजो कान दुखतालो तुज्या कानांतल्यान पेट्रोल भायर येतालें आतां तें बंद जालां आतां तुजी चोली येतली पळोवपाक तूं आतां बरे भाशेन न्हीद आनी चलयेचेर चोत्राय दवरनाका ती इतली खुशाल जाली म्हणून आली आई जरूर अरे तुजे कान बरे जाले म्हणून सांगलें आतां येवचें ना म्हणलें देव तुजे बरोबर आहा ही गोवायकी ह्या सुमार 8 दिसांनी ती बायल आतां सगळ्यांक सांगूंक लागली ही बायल जी आतां फकत नोई येयल्या सावथ गोवांतल्यान जेन्ना तिणें पळयलेलें उतर आयकल्या उपरांत तिच्या गोवायकी वरवीं आनी उतर आयकून तिजो बावाट वाडलो आनी ती आतां मागणें करीत फकत उतर आयकून
ती आता चलोंक लागली. जेजूक चालोंक लागली. प्रेज जेजूक गॉड. आर्गां. आर्गांची. जेजूक आर्गां. वाव. कितले पाटी आमी सजमता की आमी कोणाचेर मागणें करूंक जाय. आमी मागणे. कोणाक म्हणूंक येस. जाय जेजूच्या नांवान भायर सर, पवित्र आत्म्या तुज्या जेजूच्या गायनी बरो जालो. आमकां जाय मागणें करून. आनी भाव भयणीनो, ओ भयणीनो, जाणाय जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट कोत्ता आमी मल्टी टास्किंग करिनासतना आमची चोत्राय जावन म्हणा पळयात. आतां हो वेळ कसलो, हो सुमार आतां 8 जाली. आमी सगळीं घरा आहात. आमची भुरगीं, आमचो गोरकार, गोरकार म्हणूंक जाता कित्याक तुमी सगल्यो ज्यो बायलो आहात तुमी येयल्यात, गोरकार आतां टीव्ही पळयतात. थोड्या वेळान ताका भूक लागतली. तुमी आतां वेतले येता रे, तुमी वेतल्यात करपाक जेवण, वय की ना? तुमी प्रेज करतल्यात गॉड. कित्याक तुमकां वावर आहा, तुमकां काम आहा. तुमकां जेवण तयार करचें, भुरग्यांचें भोंवपाचें पडटा. भुरगीं व्हडलीं जाल्यार जाल्यार काजारी जाल्यार हांव जाणा खूब जाणां आमची बाय मारी अशी नातवां आहात, नातवां आहात, तांकां जेवण दिवचें पडटा. कित्याक तुमकां आतां भुरग्यांचें काम जाल्या उपरांत तुमकां आतां सेकंड ड्युटी पडल्या, भुरगीं आतां कामाक गेल्यात. म्हणटच थँक यू जीसस. तुमकां आतां कितलें काम करचें पडटा, प्रेज गॉड. सारकें? आनी त्याच्या उपरांत येस. देवाचें उतर आयकोन देखून हांव कितें म्हणटा, कितल्यो वस्तू तुमच्या मनाचेर आहा ह्या वेळार, कितल्यो वस्तू आमी चिंता. बाबा आतां कोण येतलो, कितें करूंक जाय, फाल्यां कोणाचें टिफीन करूंक जाय, फाल्यां ते जे चोणे आहात ते मातशे उदकान भरून रातभर करूंक जाय, फाल्यां वसाणें करूंक जाय. इतलें आमकां पडलां आमचेर, सारकें न्ही? प्रेज गॉड. वय वय की ना ब्रदर. तुज्या भयणीनो? म्हणटच हें चिंतोन आमी देवाचें उतर आयकूंक येत जाल्यार हें उतर आमच्या काळजाचेर पडचें ना. आनी देखून हांव कितें म्हणटा, हांव त्या दुसरे क्लासीनय म्हणटा, ती क्लास आतां 4 जाता काबार आनी ती 6:30 पयलीं काबार जाता. जेवणाचो वेळ न्ही, च्यायेचो वेळ तो. पूण हांव म्हणटा थोडो लोक 3:30 4 पसून येता आनी मागीर 4 आमची च्या घेवची पडटा, 4:30 मागीर कोण आपलो दनपारचो उठोन न्हिदोन तांकां च्या करची पडटा. हांव ताका सांगता, च्या करात, थेर्मोसान घालात आनी मेजाचेर दवरात. तुमी उठोनाकात. कित्याक एक पाटी देवाचें उतर परगट करपाक जालें, येस. तुमी आतां 4-5 कामां करपाक वचनाकात. तांकां कितें करूंक जाय करुनी. तांकां सांग हो वेळ म्हजो फकत जेजूचे बरोबर. तेच भाशेन हांवूय तुमकां सांगता, जेन्ना तुमी देवाचें उतर आयकून घेतात आनी हांव आतां म्हणटा, बाय जोनिना कितें म्हणटाय तूं? बाय जोनिना गेल्या थंयसर रांदपाक. आतां बाय जोनिना आतां रांदपाक वचोंक ना, ती आयकता आतां आयकता. अशें घडोवंक जाता की थोड्या वेळान गोरकार म्हणूंक जाता, अरे बाबा कितें रांदलाय. म्हणटच आमची प्रेज गॉड. चोत्राय 2 वस्तूंचेर 3 वस्तूंचेर जाता. आनी आतां आमी त्या उतराची सजमणी आमी घेवपाक आमी पावना. चोर वता चोरून, सैतान येता चोरपाक तें उतर. देखून थोडो वेळ काडटा, चड वेळ घेना, 10 पासून घेना, 11 पासून घेना, 9 पयलीं काबार करता. मातशें चोत्रायेन उतर आयकात. Praise ऐका. God. उपकार करून, प्रेज गॉड. उपकार Thank you, करून. Jesus. प्रेज जेजू गॉड. कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. एक टेस्टमनी प्ले करूया ब्रदर बिफोर यू स्टार्ट. येस येस. टेस्टिमनी कमेंट्स प्लीज करपाक आली. पयलीं आनी एक सांगूंक सोदता. म्हणटच कितले पाटी आमी मागणें करिनासतना लोकांक पेकोवणी आनी देवाचें बरेंपण मेळटा. तेच भाशेन जेन्ना तुमी ह्या बुधवाराच्या बुधवारा देवाचें उतर आयकोंक येतात, हांव कोणाचेर मागणें करिना. काल दुसरो बायबल क्लास जाता केन्ना मागणें करता. पूण हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमकां उतराची सजमणी मेळटा, हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आमकां आमी नोको पासून मिलाक खंयचो तरी जाता. फकत उतर आयकून त्या उतराची सजमणी घेवन देखून आमी कान दिवन काळीज उक्तें करून आमी देवाचें उतर प्रेज आयकया. गॉड. आमेन. Amen. Praise God. आमेन. Thank you, आर्गाचे. Jesus. Amen. Jesu God, God, praise Thank you, Holy Spirit. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस.
Sound. Sound ನಮಗ ಬಾಯ್. Sister Eliza. No, Flavi. Flavi. Yeah. Sound. Sister, also sister. my No, No, ऐकून. no. sister तेगे volume मातशें Volume मातशें आवाज व्हडलो कर सारको. तेगे volume slow हा हुई. हांव पोतून घालता Okay, okay. दुसऱ्या कंप्युटराचेर सन. Praise God. Before I give my testimony, I would like to thank everyone who gave me the courage and preached the word of God. Sorry for the delay to give this testimony. Praise the Lord, hallelujah. It all started last year, August, September, with persistent cold and cough. Suddenly, in the month of October last year, my left side lower jaw showed some swelling, which I thought may be due to dental problem. And on 18th of October, I went to the dentist. She examined my teeth and immediately told me to go to the dental college Bambali and meet Dr. Vikas there. So that same afternoon, I went to Dr. Vikas where he examined, took the x-ray and said that it was a case of carcinoma of left lower alveolus, and he referred me to another doctor, that is an oncosurgeon in GMC. He checked me next day and called me for a biopsy. CT scan was also done. The report showed that it was a stage 2 carcinoma. It was operated in November, and my left side mandible bone was removed along with the salivary glands and the lymph nodes. The Lord. Then I was in ICU. After that, I was in the plastic surgery ward because they removed the fibula flap to put where the left mandible bone was removed. There, I saw a vision. I saw a heavenly scene where I saw a lot of empty spaces in the house of Heavenly Father. Praise the Lord. Then almost total of 19 days I was in GMC hospital. After my discharge from the hospital, I was in the bed for almost another four to 4.5 months. One of my colleagues was suffering from colon cancer. I took inspiration from him. I was thinking, if he can fight this, why can't I? Praise the Lord. Even when I was going for follow-ups in the OPDs, I saw another person there who was operated like me only, had come to see the doctor. I got more inspiration from him also to fight this disease. Praise the Lord. Now almost after 7 to 8 months of recovery, I started going for my duties again. Praise the Lord. Glory to the Lord. I give thanks and praise to our God the Father for healing me from this great sickness. Even when I was at home after my surgery, Brother Andrew and Sister Eliza came to my place and professed the word of God to me. They gave me positivities about the situation
and the Word of God. I thank them too. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. All glory to God. Praise God. Thank you, Elisa. Praise Jesus. जेजू कारगा जेजू कारगा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल All right, बाबा कमेंट्स करूया मध्ये. जेजू कारगा Praise God. जेजू कारगा. जेजू कारगा म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो ही सगल्यो गोवायकी ज्यो आमी आयकता आमकां कळोन येता की देव आमच्या जिवितान आमकां केन्नाच सोडिना, होय की ना? Amen. Praise God. आमकां केन्ना सोडटा, केन्नाच No. सोडिना, केन्ना ना. केन्नाच सोडिना. इतलो मोगाळ, इतलो काकुतकार, इतलो दयाळ आमचो देव. जेजू Amen. कारगा. आमेन. जेजू कारगा. बरें, तुम्ही जाणो की आमी बुधवाराच्या बुधवारा आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमी एके भाशेन एक तयारी करता. कसली तयारी? नातालांक आमी कसली तयारी करता? आमी कसली तयारी करता म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो? आमच्या शेवटाची. शेवटाची म्हणूंक जायना, पूण ना म्हणूंक जायना, या बट येस. जेजूच्या दुसऱ्या जेजूच्या येण्याची, जेजू पोत्तून येवपाचो आसा, होय की ना? होय. होय. आता जेजू पोत्तून येवपाचो आसा, आमी कोई जाणो की जेजू पोत्तून येवपाचो आसा, कित्याक आमकां लोकांक सांगलां, पाद्रीन सांगलां, आमी जेन्ना नातालांची परब करता, नातालांची पयलीं आमी म्हणटा जागृत राव, कित्याक जेजू पोत्तून येवपाचो आसा. ताका लागून आमी करता, कित्याक आमी ती तयारी करता? आमी जेजू येण्या देवाचें उतर सांगता न्ही. देवागे उतर सांगता न्ही ब्रदर. होय, पूण आमी ही तयारी जेजूच्या येण्याची करता, सारकें न्हय? ही Yes. आमी तयारी कित्याक करता? जेजू येता जाल्यार बरें आहा, कशालकायची खबर, पूण आमी कित्याक करता? कित्याक आमकां तयारी करपाक गरजेची? बरें, कित्याक आमी समजा जोडटी दिवपाक. सांग सांग बाय मारिया, सांग. जोडटेच्या दिसा आमकां जेजूक फेस करपा जाय न्ही ब्रदर. जोडटेचो दीस खूब पयस आसा बाय मारिया. तेजे पयलीं जेजू पोत्तून येवपाचो आसा आनी मनशां बरोबर 1000 वर्सां रावपाचो आसा. ही आमकां देवाचें उतर सांगता. जोडटेचो दीस फुडें खूब पयस आहा, आजून इतलो लागीं पावंक ना, पूण जेजू पोत्तून येवपाचो वेळ पावला. पळय, आमी कितें समजता, आमकां कितें शिकयलां, जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो तो आतां जोडटी करपाक येतलो, सारकें? वय वय ब्रदर. पूण जेजू जेन्ना पोत्तून येतलो तो जोडटीक पासत येवचो ना, ते मातशे फुडें आहा. तो पयलो हांगा येतलो आनी आमचे बरोबर 1 वर्स रावतो, 1000 वर्सां रावतलो. म्हणटच आमी आतां तयारी कित्याक करता? बरें, म्हजो प्रश्न मातसो बदलता. समजा आतां आमी सगळीं गोंया आहात, आमची बाय मारिया ऑस्ट्रेलिया आहा. समजा आमी सगळीं गोंया आहात, ओके, आमी गोंया आहात आनी आमच्या बीस साहेबान सांगलें फुडल्या म्हयन्यान न्ही, डिसेंबरान आतां आमच्या गोंयच्या साहेबाचें एक्सपोजिशन आसा न्ही, डिसेंबरान. आनी आमचो पाप साहेब, पाप फ्रांसीस गोंयांत येवपाचो आहा. कोण येवपाचो आहा? जेजू न्ही, पोप फ्रांसीस. आतां ताणें आमकां सांगलां 3-4 म्हयन्या पयलीं, कित्याक जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो तो आमकां सांगून येवचो ना. ना. तुमी आयकता हांव कितें सांगता तें? वय वय ब्रदर. ज्या दिसा जेजू पोत्तून येवपाचो तो सांगून येवचो ना.
थँक्यू जीसस. पण पाप साहेब आणि मोदी आणि लोडी आणि आणि मिनिस्टर जे येवपाचे आहात ते सांगून येतात. कित्याक सांगून येतात? तेंची तयारेक लागून. तांकां एअरपोर्ट जाय, हेलिपॅड जाय, रस्ते बरे केल्ले जाय, बांटींग जाय, लाडू जाय, काडयो बुडयो जाय, हे सगळें जाय तांकां. म्हणटच ही सगळी तयारी करपाक आनी मागीर लोकांक मातशी फ्लॅग दिवपाक आनी रस्त्यार रावपाक आनी म्हणल्यार वी वाले पापा हे करपाक जय 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 हे म्हणपाक आमकां लोक जाय. म्हणटच देखून ही तयारी पयलींच करची पडटा. आयकतात तुमी? होय. जेन्ना मनशां बिपसाय पाद्री माद्री सगळे मोटवाशी येवपाचे आसा तेन्ना म्हज्या भाव भयणीनो आमकां सांगून तो लोक येता. कित्याक आमकां वेळ दितात तयारी करपाक आनी आमी तयारी बरी करता तांकां थंयसर येवकार दिवपाक. सारकें? येस ब्रदर. पूण जेजू जेन्ना येवपाचो आसा तो आमकां सांगून येवचो ना. म्हणटच आमी आतां तयारी करपाक एकदम गरजेची. कित्याक आमी तयारी करिना जाल्यार आमी ताका येवकार दिवपाक तयार आसची ना आनी तो आमकां मेळोंक येवचो ना. पूण आमी तेजे पयलीं आमचें मरण जातलें. तुमी आयकता ना कितें सांगलां तें? आतांच कितें म्हणलां तें आयकलां तुमी? वय वय आमी तयारी करूंक जाय. आमी तयारी करिना जाल्यार तो वय. येवच्या आदीं आमचें मरण जातलें. कित्याक तो येना आमकां मेळपाक. तो येता एका पोडजोडीत इगोर्ज मातयेक मेळपाक. इज कमिंग फॉर द ग्लोरियस चर्च. तुमी आयकता ना कितें सांगता तें? पळय जेजू येना पातक्या पासत. जेजू येना संवसारान आतां सोडवणी पासत. जेजू येवचो ना ह्या संवसारान एक शांतीचो राजा म्हूण. तो जेन्ना पयले फाटी येयल्लो तो येयल्लो सोडवणी पासत. तो येयल्लो शांतीचो राजा म्हणून. तो येयल्लो आमचो सोरवंडार म्हणून. पूण जेन्ना तो दुसरे फाटी येतलो तो जोडटीक येवचो ना पूण तो येतलो जो लोक तयार आसा आत्म्यान मनान आनी कुडीन. जो तयार जाला एका एका आंकवार बायले भाशेन जी आपल्या न्हवऱ्याची वाट पळोवन आसा तशे भाशेन. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? होय ब्रदर. जेजू ह्या संवसारान कसो येवपाचो आसा एका न्हवऱ्या भाशेन. तुमी तुमकां म्हाका दिसता हांव नकळो हांवें शिकयलां जाल्यार पूण त्या 10 आंकवारीची वोपार हांवें हांगा शिकयल्या. हांव नकळो शिकयल्या जाल्यार 10 वर्जन 10 वर्जन शिकयल्या. हांव नको ना शिकोंक ना. कोंकणी शिकयलें ना. होय 10 शिकयला ना आंकवारीची वोपार हांवें शिकोंक ना. ना इंग्लिशीन शिकयल्या ब्रदर. इंग्लिशीन शिकयल्या. इंग्लिशीन शिकयल्या पूण आमचे भाशेन हांवें शिकोंक ना. नको ब्रदर. ना ब्रदर. बाय फातिमा. ना ब्रदर. बरें तर आयज आमी ताजेर शिकोया. कित्याक हांव शिकोंक सोदतालो जें जेजून सांगलां जें घडलें नोआच्या वेळार तें हांव शिकोंक सोदतालो. पूण म्हाका दिसता ह्या 10 आंकवारीची वोपार आमी आयज घेवया पयलीं आनी फुडले फावटी आमी जें घडलें नोआ बरोबर ताजेर आमी नियाळ करुया. म्हणटच आमची तयारी सारकी जाय. कित्याक ह्या 10 आंकवारीची वोपार आमकां आयकोपाक आनी ताची उतराची सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. ओके? म्हणटच आमी ह्या 10 आंकवारीची वोपार आमी आयज शिकयात. तुमी जाणो खंयचर बरयलां तें? मातुवाचो 15वा विसवोर. कोण जाणो? Matthew 25, 1 to 13. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. मॅथ्यू 25 न्ही? होय ब्रदर. 1 to 13. बरें तें वाचया. 1 ते 13 पर्यंत मातशें वाचुया. जेजू कारगांव.
10 आंकवारी आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो. तांकां जालें तशें सुर्गीच्या राज्यांत जातलें. ताचे मदल्यो 5 पिसांट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसांट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो, पूण आपणाक बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या शिजल्यांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मैदानीर असो आवाज जालो, हो पळय न्हवरो, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसांटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तें बिलकूल पावचें ना. विकतल्यांगेर वचात आनी तुमकां घेयात, हेंच अदीक बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक वेता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो आंकवारी ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें. शेगीत दुसऱ्योय आंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय पूण घडी तुमी नकळत. जेसू कारगांव. थँक यू जी. जेसू कारगांव. जेसू कार. थँक यू जी. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो, ही जी वोपार जेजून घातलेली ह्या 10 आंकवारीची, ही वोपार जी ताणें तेन्ना शिकयल्ली, आतां ह्या वेळार ह्या काळार घडोवन येता. ह्या काळार घडोवन येता. आतां हांव तुमकां विचारूंक सांगता, ही जी वोपार 10 आंकवारीची आसा, जेन्ना आदवेंताचो वेळ येता, वर्साच्या वर्सा ही वोपार आमी आयकता, वय की ना? येस ब्रदर. आदवेंताचो वेळ जातकूच आमकां सुमार 1 म्हयनो मेळटा, केन्नाय 3.5 सुमार मेळटात, सुमार 1 म्हयनो मेळटा. आनी त्या वेळार आमी तयारी कोत्ता नातालां पासत, तेन्ना ही वोपार आमी आयकूंक मेवता. आनी चड करून कोण पाद्री शर्मांव दिता जाल्यार कोण त्या उतराची सजमणी आमचे भाशेन जो लोक शिकयता, तेन्ना आमी कितें म्हणटा, ही वोपार जावन आसा जेजूचा पोत्तून येण्याची वोपार. कित्याक ही वोपार ताणें घातली, ही सजमणी आमकां मेळपाक. म्हणटच आयज आमी जेन्ना ह्या काळार आसा, ह्या 10 वोपारांची वोपार, 10 आंकवारीची वोपार आमकां सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. म्हणटच ही सजमणी आमकां मेळपाक पयलीं आमी आतां ही वोपार आमी आतांच वाचली, आतां आयकली. कितल्यो आंकवारी आहल्यो? 10. 5 हुशार, 5 पिसाट. सारकें? देवाचें उतर म्हणटा की ह्यो 10 आंकवारी कोणाची वाट पळोवन आसली? न्हवऱ्याची. म्हणटच 10 आंकवारी जाल्यार कितले न्हवरे येतले पळोवपाक तांकां?
धा Praise. हांव विचारता तुमकां 10 Praise आंकवार God. याद जाल्यार कितले न्हवरे येतले? मागीर जुन्ना कित्याक हांसताय तूं? कितले न्हवरे आसतले? एकल्याक एक म्हणटरी 10. ना. कितले न्हवरे आसतले? जेन्ना लग्न जाता, हांव तुका आतां मातशें आतां म्हजो प्रश्न असो विचारता तुका आनीक कन्फ्यूज करता. तुवें जे जबाब दिलोय 10 आंकवारी जाल्यार 10 न्हवरे, सारकें? होय. संवसारी भाशेन संवसारी जाणवय. जेन्ना संवसारान लोक काजार जाता तेन्ना एका न्हवऱ्याक एक बायल मेवता, सारकें? होय. सारकें. होय, ही brother. वोपार आतां कितें काजाराची वोपार? न्हय. ना ना हिची वोपार आतां जेजूचीच ती. जेजूच्या पोत्तून येण्याची वोपार, सारकें? होय. जेजूच्या पोत्तून येण्याची वोपार ही जेजू हांगा शिकयना की आमी कशे भाशेन एका न्हवऱ्या बरोबर काजार जावंक जाय तो आतां ना. लग्नाची कांय शिकवण दिना ह्या वेळार. तो आमकां सांगता फकत की ह्यो 10 आंकवारी कोणाची वाट पळोवन आसली? न्हवऱ्याची. 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 म्हणटच ती कोणाची वाट पळोवन आसली? जेजूची जेजूची. जेजूची. कितले जेजू न्हवरे आसले? एकूच. एक Echo. एक एक न्हवरो. एकूच न्हवरो. बस भाव भयणीनो, जेन्ना आमी वोपारी आयकता, देवाचें उतर आयकता, आमकां ती वोपार वा तें उतर कितें सांगूंक सोदता तें आमकां पवित्र आत्मो आदार करता. होय. देखून हांवें विचारलें तुमकां ह्या 5 आंकवारींक जी हुशार आसलीं तांकां एकूच न्हवरो आसलो. जी 5 पिसाट आसलीं तांकांय एकूच न्हवरो आसलो. पूण फकत 5 हुशार आंकवारी त्या काजराच्या हॉलांत वेतात आनी तें दार बंद जाता. कित्याक जेन्ना न्हवरो येयलो, न्हवरो जावन आसा जेजू. आनी ह्यो 5 आंकवारी ती कोणाक रिप्रेझेंट करतात म्हणजे ती कोणाच्या नांवार आतां आमकां शिकोवंक सोदतात? ती आमकां दाखोवंक सोदतात की जो कोण तयार जाला, जी कोण सदांकाळ तयारी करून हात आपलो समोन जेजूशी घोट केला, पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर पाळटात, देवाचे कुरपीन जियेतात, ती आतां जेजू येतकूच ती आतां जेजू मेवपाक जेजू तांकां मेळटलो. आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो तो तुमकां 10 जेजू 15 जेजू 100 जेजू येवचो ना, एकूच जेजू येतलो. आनी आख्खी इग्रोज मात म्हणल्यार आमी सगळीं इग्रोज मात, ज्या इग्रोज मातेन ज्या लोकांनी ती तयारी केल्या, देवाच्या उतरान तयारी केल्या, देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत जियेल्यान, देवाचें उतर पाळलां, खरेपणी आपलो समोन जेजूशी घोट केला, ती आतां तयार आसतलीं. फकत उतर आयकून न्हय, हांव तुमकां सदांच सांगता, आमी बिश्टे बुधवाराचे उतर आयकलें आनी आमी समजलें की आमची तयारी जाली म्हणून आमी चुकता, आमी आमकांच फटयता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, त्या उतराची आमकां सोजमणी मेळटा आनी बुधवार जातकूच फुडल्या बुधवारा पासून आमी तें उतर जें आयकलां आमी पाळटा. आतां भाव भयणो, जेन्ना तें उतर आमी पाळटा, जें आयकलां तें, आमकां त्या उतरा वरवीं एक परिक्षा येतली. एक परिक्षा येतली. म्हणटच जो कोण उतर पाळटा ताकाच परिक्षा येतली. आनी परिक्षान आमी पास जातकूच त्या उतरा वरवीं त्या उतरान आमी काळजांत रिगून धरून जाल्यार आतां आमची
आमी परीक्षान पास जालें जाल्यार आमकां कितें मेळटलें फुडल्या बुधवारा दीस? गोवायकी इनाम, Oh, गवायकी, टेस्टिमनी. गवायकी, God, टेस्टिमोनी thank you, आसतली. Jesus. म्हणटो जी कोण उतर आयकतात आणि ते उतर पाळतात फकत तांकांच परीक्षा आसतली, दुसऱ्यांक परीक्षा आसची ना. आणि जो कोणाक परीक्षा ना ती आतां त्या 5 आंकवारी भाशेन तांकां न्हवरो मेळोवपाक येवचो ना. तर Praise Jesus. तुम्ही आयकतात हांवें कितें सांगलां तें आतां? होय तुम्ही brother. सोचो नाकात की आमी एमकोणान आमी स्वर्गा राज्यान आमी मोत्तेले जिवी रावतली देवाक लागून ओ सैतानाक लागून. आमी आमचे खोशेन जे उतर आयकता आणि ते उतर आमी सजमणी घेवन ते उतर पाळटा तेन्नाच आमी ह्या हुशार आंकवारी भाशेन आमी तयार जातले. पूण जी फकत उतर आयकतात आणि म्हणटात आतां बुधवार दीस आमचे बाय मारियाक त्या ब्रादर आपलो सांगता ये म्हणून ताका आयकोपाक ताका वायट दिसोंक नाका म्हणून आमी येता आनी आयकता. पूण आमी आतां 100 कामां करता पूण उतर आयकना आनी उतर आयकोंक ना म्हणून सारके भाशेन त्या उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून आतां तें उतर आमी पाडूंक पावोंक ना. परीक्षा येयल्या उपरांत आमी फेल जाल्या. जेजू येयल्लो आमचे कडेन आमकां त्या परीक्षान पास जावपाक, पूण आमी तशींच रावल्या. आतां जेन्ना तो परतून येतलो आमी तयार ना म्हणून दार बंद जातलें. फकत जी तयार आसात ती तांकां तो भितर वतलो आनी जी आतां वेतेलीन म्हणटली आतां आमी सायबा हांगा बोगसणे मागता, आतां आमी आमकां बोगोस सायबा, आतां आमी मागणें कोत्ता. तूं म्हणटलो चड उशीर जाला, वेळ आतां ना, वेळ Praise काबार जाला. आतां कुरपेचो वेळ काबार जाला, आतां काकुतीचो वेळ काबार जाला, आतां दोर बंद जाला. आनी आतां त्या थंडेन आनी गरमेन आनी भुकेन आनी उपाशी आमी आतां काबार जातले. आयकतात तुमी हांव कितें सांगलां तें म्हज्या भाव भयणीनो? Jesus. जेन्ना जेजून ही वोपार घातली त्या वेळार चड लोकांक सजमणी मेळोंक ना. 2000 वर्सां जावन ही वोपार आमी वर्साच्या वर्सा मदल्यान केन्ना आयकोंक मेळटा. ही वोपार आयकून पासून इग्रोज मातेन कसलीच तयारी करूंक ना. कित्याक आमचें सदांचें चलता. लोक काजार जाता, विकता, हाडटा, लंडनाक वेता, पासपोर्ट काडटा, बिझनेस एज युजल. कांयच पडना. हे आतां जे सगळे हे जे प्रवासान कोत्तात, हे जे प्रिचर आहात ते पिशे जाल्यात. आमचें सगळें बरें चलता, आमचें सगळें बरें चलता. हे आनी कितें घेवन बसल्यात जेजू येतलो जेजू. ही आमी कितलीं वर्सां आतां ल्हानपण आमी आयकोन आयल्या येतलो येतलो येतलो. आनी ह्यो काणयो आमकां सांगपाक गरज ना. आमी जें कोत्ता तें आमी मिसाक वेता, आमचो तेर्स कोत्ता, सकाळीं आमी करता, जेवणा पयलीं आमी कोत्ता, जेवणा उपरांत कोत्ता. तूं आतां आमकां कित्याक ही भिरांत घालताय, कित्याक आमकां सांगताय? आमकां आयकोंक नाका तुजी खबरो. आनी हे कारणाक लागून आमची तयारी आजून जावंक ना. देखून म्हज्या भाव भयणीनो, जें हांव कितें सांगूंक सोदतां तें आतां बरे भाशेन आयकात. देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना जेजून ही वोपार घातली ताणें कितें सांगलें? 10 आंकवारी न्हवऱ्याची वाट पळोवन आसली, होय की ना? होय. पूण न्हवऱ्याक येवपाक उशीर जालो. आमी आयकलां, आमी वाचलां की ना? होय. Praise न्हवऱ्याक God. ती होय वाट brother. पळोवन आसली पूण न्हवऱ्याक येवपाक उशीर जालो. ही वॉज लेट. तो उशीर जाला जाल्यार आनी तो येवपाक लेट जाला जाल्यार ह्या 10 आंकवारींनी कितें केलें? ती जागी रावली ओ ती सगळी न्हिदोंक गेली? ना 5 आहलेली ते तयारी करूंक लागल्यो. ना, 10 आंकवारी न्हिदोंक गेली. वाचात परतून. होय
हय वाचात परतून वाचात पळय हांव परतून वाचता एकदम ल्हान हा म्हणता पूण पांचवी वड नवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेम्यो जेमूक लागल्यो लागल्यो आनी न्हिदल्यो. Praise God. पांचवी वड परतून तुम्ही आयकात आणि तुम्ही आयज रातीक परतून वपार आयकात. पांचवी वड म्हणटा नवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेम्योक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. म्हणटोच म्हज्या भयणीनो फकत 5 आंकवाऱ्यो ज्यो हुशार आसल्यो ओ ज्यो हुशार न्ही पिशो हुशार 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 आणि पिसोट आंकवारी सगल्यो न्हिदल्यो आणि जेन्ना नवरो येयलो आयकात ही उतराची सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. नवऱ्याक येवपाक उशीर जालो सारकें. हय नवऱ्याक उशीर जालो म्हणून सगलीं 10 जाणां न्हिदलीं सगलीं. पूण शेकीं रातीक 12 नवरो येयलो आवाज येयलो नवऱ्याचो आणि जेन्ना आवाज येयलो नवऱ्याचो सगलीं 10 जाणां उठलीं. जेजू कारगा जे हांव सांगूंक सोदतां तुमी आयकात. हें पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. म्हाका दिसता आयज हांवें केन्ना म्हजे दुसरे क्लासीक शिकोवंक ना पूण आयज पवित्र आत्मा आमकां कितें रेवलेशन दिता आयकात. 10 जाणां नवऱ्याची वाट पळोवन आसलीं पूण जेन्ना नवऱ्याक येवपाक उशीर जालो सगलीं न्हिदलीं. पूण शेकी आवाज आयकलो सगल्यांनी 10 जाणांनी आयकलो की नवरो येयला म्हणून सारकें. हय आणि आमी वाचता की 5 आंकवारींनी आपले दिये बरे केले कित्याक तांचे कडेन सुबेज तेल आहलें म्हणून आणि ती आतां नवऱ्या बरोबर लग्नाच्या फेस्ताक गेलीं सारकें. त्या वेळार 5 आंकवारी आतां ह्या शाण्या आंकवाऱ्यांक आपले तेल मागूंक लागलीं. भयणीनो म्हज्या आयकात. जेन्ना जेजू परतून येतलो फकत जीं जाणां आपलो सोमून जेजूशी गोठा पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपलें जिवीत सारतात तांकांच तो मेळटलो आनी तांकांच दार उक्तें करतलो. कित्याक ही जी 5 आंकवारी आसलीं तांच्यानूय लग्नाच्या फेस्ताक वचोंक जातालें पूण तांचे कोडे भावार्थ नासलो देवाची कृपा नासली कित्याक ती फकत धर्म कोत्तालीं. तांचो संबंद देवाशी नासलो. ती आयताराच्या मिसाक वेतालीं ती तेर्स कोत्तालीं नोवेनांक वेतालीं गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताक वेतालीं काडयो बोडयो लाडू हाडटालीं सान्ने वडे खातालीं सगळें कोत्तालीं. ती कितली वायट कोन्न नासलीं पूण तांचो संबंद जेजूशी नासलो. ती धर्म कोत्तालीं. आनी जेन्ना नवरो येयलो तो तांकां पयस म्हणटा तुमी म्हजे बरोबर येनाकात म्हाका नाकात तुमी जी 5 हात तांकांच वत्ता म्हजे बरोबर. जेन्ना ताका तो नाकारलो तेन्ना ही 5 आंकवारी कितें करतात ती आतां तेल सोदपाक वेतात. आतां हांव विचारतां तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो रातच्या 12 जेन्ना रातच्या 12 आतां हांव खरें म्हणटा समजा रातीक हांव नको भायर आमच्या गोंयांत तूं आतां 12 तेल घेवपाक वयशी आमच्या पसऱ्यात सगळे पसरे बंद जातात सुपर मार्केट सगळे बंद जातात सगळ्यांचे कावडे रोडटात त्या वेळार म्हणटच तेल मेळना 12 वरांचेर. ह्यो बायलो ज्यो पिसाट आल्ल्यो 12 वरांचेर तेल हाडपाक वेतात. कोण तांकां तेल दितलो 12 वरांचेर? कोण ना कोण दितलो?
कोण ना ही सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. पळयात, वो वेळ 12 वरांचेर वा 2 वा 3 हाचो प्रश्न न्ही तो. जेन्ना त्या वेळार जेजू येतलो आनी तो पळयतलो की आमचो संबंद ताजेशी ना, तो आमकां सोडटलो. म्हणजे कितें, आमी थिंचर आसची ना. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो? ह्या ओपारी जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना तो पोत्तून येतलो, तो न्हवरो येतलो, ह्यो पिसाट बायलो आतां तेल हाडपाक वेतिली. पूण हाचो अर्थ कितें जाणय, जेजू येवचे पयलीं ती आतां ह्या संवसारान उरची ना. कित्याक जेन्ना जेजू पोत्तून ह्या संवसाराचेर आपले पांय दवरतलो, तेन्ना जो कोण जेजू बरोबर संबंद ना, जी आजून पासून जेजूक वळखना, ती आतां काबार करून जातली, ती मोडटली. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो? होय ब्रदर. जेन्ना पळय बूक ऑफ रेव्हेलेशन कितें म्हणटात? प्रकाशनी. तुमी हे आतां शिकूंक सोदतालो आयज फुडले फावटी, पूण तुमी प्रकाशनीच्या पुस्तकान वाचत जाल्यार 11 ते सुमार 18 थिंचर म्हणटा 7 आंच बोडवे ट्रम्पेट वाजयतले. 7 ट्रम्पेट वाजयतले. तुम्ही ट्रम्पेट आयकलां कितें म्हणटा ते आमच्या फेस्तांक करतात ते ट्रम्पेट. आयकलां तुमी? पेंपरे न्हू? सारके पेंपरे. पेंपरे ल्हान आसतना आमी फेरीक वेताले पेंपरे हाडपाक. सारके. प्रकाशनीच्या पुस्तकार बरयलां की 7 आंच बोडवे एक पेंपरे मारतले. हे पयलें पेंपरे ऑलरेडी मारलेलें आसा. 3 वर्सां पयलीं, 3.5 वर्सां पयलीं जेन्ना कोविड-19 ह्या संवसारान येयलें, आनी तें पेंपरे जाणा म्हज्या भयणीनो, तें पेंपरे कित्याक आंच बोडव्यांनी मारलें फकत थोड्या लोकांनी आयकलें, थोडी लोक वाचलो. पूण हजारांनी लाखांनी ह्या संवसारान काबार जालो. तुम्ही जाणो? कोविडाच्या वेळार तुम्ही जाणो कितले पाद्री आनी कितले बिसायब आनी कितले मिनिस्टर आनी कितले हेड्स ऑफ स्टेट आनी कितलो लोक हजारांनी लाखांनी काबार जालो? तुमकां दिसता त्या वेळार फकत जे रस्त्यार पडलेले सगळे जे भिकारी बी आहात ते मेले? तो लोक मेलो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना पयले पेंपरे वाजले, लाखांनी लोक मेलो. आनी हे वरस काबार जावचे पयलीं दुसऱ्या पेंपरे वाजतले. आयकून घेयात हांव कितें सांगता तें. हे वरस जावचे पयलीं दुसरें पेंपरे वाजतले. पयल्या पेंपऱ्याचेर कितलो लोक मेलो? खूब लोक मेलो. दुसरे पेंपरे वाजतकूच ताजेहून लोक मोडटलो. तिसरे पेंपरे येतकूच आनीक मोडटलो. चवथे पेंपरे मारतकूच आनीक मोडटलो. पूण 7वें पेंपरे मारतकूच जो काबार जातलो तो जावन आसा पिसाट आंकवारी भाशेन. तांकां दार बंद जातलें. आनी जो लोक उरतलो तो फकत देवाचे पूत आनी धुवो ज्यो जेजू बरोबर संबंद दवरला पवित्र आत्म्या उदेशी, तीच रावतली. आनी त्या वेळार जेजू येतलो आनी तांकां काजराच्या फेस्ताच्या लग्नाच्या फेस्ताक वतलो. जेजू जाणय म्हज्या भाव भयणीनो, हें उतर जें तुमी आयकतात, आमी सगळीं आयकता, हें उतर जावन आसा देवाचो मोग. हें उतर जावन आसा देवाची काकूत. हें उतर जावन आसा देवाची दयाळाय. हें उतर जावन आसा देवाची कृपा. पूण आमी हें उतर आयकना जाल्यार, आमी फकत एका कानान आयकता आनी दुसऱ्या कानान सोडटा जाल्यार, हांव तुमकां सांगता, ह्यो 7 पेंपरे वाजतले तेन्ना
आमी वाचत जाल्यार बरें अशें धर्मान बुडल्या जाल्यार पूण भाव भयणीनो आयजतान आमी देवाचें बोगसणें मागुया आयजतान आमी तयारी करुया देवाचें उतर फकत एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडून न्हय तें उतर जें आयकता पळय भाव भयणीनो हें बुधवाराचें उतर आमी आयकता कितलीं जाणां हे युट्यूबाचेर वेतात कितलीं जाणां हें उतर आयकतात परतून एक पाटी 2 पाटी 3 पाटी कितलीं जाणां आयकतात आमी आयज बुधवार दीस आयकलां म्हणून तुमकां दिसता पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयतलो केन्नाच उलोवचो ना पूण आमी तें 2 पाटी 3 पाटी आयकलें ते उतराची सोजमणी घेतली आतां पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयतलो पवित्र आत्मा आमकां उतराची सोजमणी दितलो आतां तो आमकां वाट दाखयतलो आतां आमकां परीक्षा आसतली आनी परीक्षान आमी पास जातलो कित्याक तो उतराक विश्वासी आनी आमची परीक्षा जाल्या म्हणून आतां आमी पासार जातले आमी दुसऱ्या लेवलाचेर वतले आमी वयर वतले आनी आमी तयार जातले जेजूच्या येण्याची ना तर धन करीत जाल्यार फकत बिश्टे आमी मिसाक आयताराची गेले जाल्यार बिश्टे शर्मा आयकलो बिश्टे कितें हांगाशें वयलें केलें आमी केन्नाच तयार आसची ना आनी जेन्ना दुसरे पेपरे वाचतलें हांव नको कितलीं जाणां आमी हांगासरलीं हात जाल्यार जी देवाच्या उतरान ना जाल्यार बिश्टें आयकता जाल्यार आमी कितलीं जाणां वाचतलीं कितलीं जाणां उरतलीं तिसऱ्या पेपरा पासत म्हणटच वेळ आसतना आमी आयज देवाचें बोगसणें मागुया आयज आमी खरेपणी आमच्या पाटकांचेर नियाळ करुया बोगसणें मागुया आमची सगळी जी दिसपट्टीची राट हा कितल्यो वस्तू करपाच्यो आहात त्यो आमी मातशी पयस धरून न्ही पूण ताका मातशें आपलो जागो दिवन चड जागो आमी जेजूक दिवया ताच्या उतराक दिवया तें उतर पाडून दिवया आनी खरेपणी आयजतान आमची तयारी सुरवात करुया ना तर आमी त्या 5 पिसाट आंकवारी भाशेन तें दार आमकां सासणाच्या सासणाक बंद जातलें आनी एक पाटी बंद जालें तें कोणाकूच उक्तें करूंक जायना जेजू उक्तो करचो ना तो आमकां येवपाक घेवचो ना पूण आमी आतां वेळ आसतना खरेपणी देवाचें बोगसणें मागीत जाल्यार आमी लग्नाच्या काजराच्या फेस्ताक जेजू बरोबर आमी वेतले आनी ताजे बरोबर 1000 वर्सां आमी ह्या संवसारान जियेतले कांयच जावचें ना कित्याक आमी तयार जाले म्हणून ताजे कृपेन ताज्या मोगान आनी शेकी एक दीस इतलीं वर्सां रावन आमकां घट करून इतली नवी आतां भुरगीं हाडून तो आतां आपली राजवडकी हीज किंगडम ही विल एस्टॅब्लिश ऑन दी अर्थ आनी शेकी जोडटेचो दीस येतलोच तेन्ना जी कोण पयलीं मेल्यान जेजूच्या बावडतान सगळे सांत सगळे आंज बोड सगळे जे बरे भाशेन उतरान रिगून रावल्यात जे जेजू पासून आपलो जीव दिला ती आतां शेकी त्या उपरांत जोडटेचो दीस येतलो ती पयलीं आतां वयर आसतलीं जेजू ताचे बरोबर ताका मेळटलो तेसलोनिकांक दाखयलां आमकां कितें जातलें तें ती सगळीं पयलीं आतां वयर येतलीं म्हणजे पुनर्जीवन जातलीं जेजू तांकां मेळटलो म्हणजे वाऱ्यान आनी आमी जी आतां आहात ती संवसारान जी ताचे बरोबर जियेल्या ती आतां आमी सगळीं ताका त्या वारान मेळटलीं आनी त्या उपरांत जेजू आमकां सासणाच्या सासणाक स्वर्गा राज्यांत व्हरतलो थंयसर आतां जोडटेचो दीस जातलो म्हणटच आमकां कितें घडटलें तें देवाच्या उतरान सांगून दवरलां पूण आतां आमकां कितें करपाक जाय आतां आमकां कितें गरजेची आमकां आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर तें उतर पाडूंक आनी जेन्ना आमी चोत्राय जेजूचेर दवरता ताच्या उतराचेर दवरता पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आमी तें उतर पाळटा आतां आमी खरेपणी आमचो संबंद जेजूशी घट करता आमी ताका वळखता जेन्ना तो येतलो तो म्हणटलो हांव तुका वळखता तुवें खरेपणी म्हजें उतर पाळलां आनी तो आमकां आमचे बरोबर ह्या संवसारान जियेतलो आनी शेकी आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले पातक आसचें ना देवाची जोडटी तेज्या उपरांत जातली आनी जी कोण देवाच्या उतरान वा देवाचो बरोबर संबंद दवरूंक ना जी कोण सगळें वायट केलां ती आतां शेकी त्या वेळार जेन्ना जेजू जोडटी कोत्तलो ती आतां सासणाच्या सासणाक एमकोणान वेतलीं पूण आमी जी उरतलीं आनी जी आमी खरेपणी तयारी केल्या आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले
आमी ही तयारी आयजतान सुरवात करूया सामकी आयजतान फाल्यां आयज रातीक वेळ काडुया हे उतर आमी वाचुया हे व्हिडिओ जो आमी आमी आमची आमची भयणी आमची बाय फातिमा आमची बाय फ्लावी बाय मारिया सगळीं जी तयारी करतात इतलो वेळ काडून ती तयारी व्हिडिओ करतात ती धाडटात ती आयकोया दुसऱ्यांक धाडुया दुसऱ्यांक बरी खबर दिया मातशी उठा म्हूण सांगात घरची जी आहात ती उठा म्हूण सांगात आयकात म्हूण सांगात वेळ काढात Yes. पूण तांकां मातशें जें सारकें सांगलां तें सांगिनाका हेमकोडान वयतलीं म्हणून मोगान चलात तांकां मातशी सजमणी दियात कित्याक हो वेळ जावन आसा तयार जावपाचो हो वेळ जाला आमचो आतां जेजूच्या येण्याचो आनी हो वेळ जाला आमचो संबंद ताचे बरोबर घोट करपाक कित्याक आमचो संबंद ताचे बरोबर घोट ना जाल्यार आमच्यान ताचे बरोबर जिवंक आमी पावची ना फकत जी ताचे बरोबर संबंद दवरला ताच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी तीच उत्तेली ताचे बरोबर दीस काडपाक ह्या संवसारांत आनी त्या शेकी सासणाचें सूख भोगूंक म्हणटच म्हज्या भयणीनो आमी ही तयारी आयजतान ह्या हुशार आंकवारी भाशेन आयजतान चालू करुया आमेन Praise God. आमेन Amen. Amen, Jesus. Jesus. जेसू कार जेजू Praise कारगांव God. जेजू कारगांव Praise God. Praise Jesus. Avila Hagobay. Wait. Esther, Goy. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गीच्या Amen. बापा आयच्या वेळा पासत हांव तुका आर्गां दिता बापा जेजू तुवें आपलें अमोलीत रगत बारून आमकां आमच्या जिवितान बरेपण दिल्ल्या पासत हांव तुका आर्गां दिता बापा एक एक गोडये तूं आमकां राखताय आनी सांबाळताय बापा आयज आमचो भाव विन्संट आमकां देवाच्या उतराची बरे भाशेन समजिकायेन दिल्ल्या पासत तुका आर्गां जेजू जेजू तूं जावन आसा आमचो सोमी दोनी आनी रोचनाल बापा हांव हें मागणें कोत्ता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमेन. Amen. 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 Praise God. आमेन